25 वर्सां पणजे कोणाच्या हातीन आशिल्ली ते पयलीं पळोवचे आनी मागीरूच म्हजेर आरोप करचे अशी सणसणीत पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान उत्पल पर्रीकाराक दिल्या। पणजेच्या अवतिकायेक बाबूश जापसालदार धरताना फादर सन एंटरप्राइजेसान पणजेची वाट लायली अशी खर टिका उत्पलान केल्ली। तशेंच आमदाराचें लक्ष पणजी शाराचेर कमी आनी रियल इस्टेटीचेर चड आसा अशें ताणें म्हणिल्लें। पण आता पळयल्यार अशें दिसता की टोटल लॅक ऑफ लिडरशीप दाखयली गेल्या लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हान। कांयच लिडरशीप ना। उदक भरता दॅट इज वन थिंग, पण ते न भरपाक प्लॅनिंग कितें आसूंक जाय आनी फुडें वचून फुडल्या पावसान तें जावचें ना परत, हाचेर कितें जावंक जाय हातूंत कांयच लिडरशीप दाखोवंक ना। आनी दॅट इज हो मेन मुद्दो आसा। जेन्ना रिप्रेझेंटेटिव्हचो इंट्रस्ट इज मोर इनटू द रियल इस्टेट वॅल्यू ऑफ पणजी देन पणजीज वॅल्यू, तेन्ना अशें जाता। हे फादर सन एंटरप्राइज आसा पळय हांगा पणजे, ही 5 वर्सां अशीच उरली जाल्यार अशी पाळी येतली आमचेर की आफ्टर 5 years पणजी कॅपिटल म्हणपाक लज दिसतलें। तो 25 वर्सां कोणा कडेन आसलें? सत्या म्हाका कडेन आसली की तें कडेन आसली? हांव आसलो फकत 2 वर्सांनी। वी आर डुईंग so much within our power basically to improve the situation for what mess has been created for 25 years. So just go back in the history and see who was there for 25 years, and that's the time tell this donkeys to talk. घालून लक्ष सीएमआय घालता म्हणून सांगलो, सगळे घालता लक्ष।